लोकशाही वाटोवपाक फुडें सरिल्ल्या काँग्रेसीन आपल्या इतिहासाचेर मातशी नदर मारची। कलम 356चो चुकीचे पद्दतीन वापर करून 40 फावटी काँग्रेसीन प्रादेशीक पक्षांचे सरकार पाडिल्ले तेन्ना तांकां लोकशाहीची याद आयली ना। भाजपान प्रश्न उपरासला। तरी विरोधकांनी जो अपप्रचार केला सुरू ताजेर म्हाका दिसता उत्तर दिवपाचें अत्यंत गरजेचें आसा। पयर तुम्ही पळयलें ते आझाद मैदानाचेर आसूं किंवा पत्रादेवी आसूं, ऑपोजिशन एकठांय येता आनी खंय तरी आमी डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणटा। तर डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणणारे आनीच कसो डेमोक्रेसीचेर आघात केला ते म्हाका दिसता याद करप हें लोकांक म्हत्वाचें आसा। आज काँग्रेस पार्टी स्पेशली जेन्ना उलयता म्हणजे आज हांव परत येता म्हणजे सध्या तो नवो आशिल्ल्या कारणान कॅप्टन विराटो नवेच कॅन्डिडेटान अनाउन्स जाला, तो खूब गजाली उलोवंक लागला आनी पयर ताणें पयल्याच भाशणांत म्हणलें की खंय तरी एक मिनी एमर्जन्सी लागली काय कितें। अरे तूं जेन्ना मिनी एमर्जन्सी म्हणटा तेन्ना एमर्जन्सी कोणे लायली, एमर्जन्सी खंयच्या पक्षान आयिल्ली हाजो जाण विराटो आसा काय हो म्हाका ताका पयलो प्रश्न आसा। दुसरो प्रश्न, देशाचे जे जेल केले म्हणजे पयर राजनाथ सिंगजीन म्हणलें की आपली आवय बरी नाशिल्ली, शी सबसिक्वेंटली डायड, पण आपल्याक एमर्जन्सी वेळा अरेस्ट जाल्ल्यामुळे आपल्याक जेलींतल्यान भायर वचपाक मेळना। ह्या परिस्थितीन आमच्या लिडरांनी डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर लढाई दिल्ली आसा आनी आज होच काँग्रेस आमकां डेमोक्रेसीचेर भाशणां दिता। आनीक जो मुद्दो म्हाका दिसता आमी विसरूंक लागल्या ते म्हणजे आर्टिकल 356 की खंयचे तरी कारण वापरप आणि स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमिस करप, हे हाजो मिसयूज आमी गोंयांतूय पाहिला। पण म्हाका तुमकां एक याद करून दिवपाक जाय की बीजेपीच्या सरकारान काय 2014 खंयचेच सरकार डिसमिस करू ना। जाल्यार आर्टिकल 356चो वापर काँग्रेसीन कितल्या फावटी केला काय? द आन्सर इज 90 फावटी आर्टिकल 356 वापरून स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमिस केल्या। 50 फावटी फक्त म्हणजे एका मनशान 50 फावटी जर केल्या तर इंदिरा गांधीन 50 फावटी गव्हर्नमेंट डिसमिस केली आणि 40 वेळा आज जे रिजनल पार्टी सगळे एकठांय जावन लेट अस सेव्ह फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री म्हणटा, 40 रिजनल पार्टीची सरकारां या काँग्रेसीन 356 लाव आणि हे करचे। तो मागीर अमित पाटकर आसूं, विराटो आसूं किंवा तांचो जो 30 वर्सां पयलीं आपण लॉ मिनिस्टर आशिल्लो थंयच अडकल्या, ताजी कॅसेट थंयच अडकल्या। ताच्या मागीर 4 इलेक्शन आहलो पण तो तरी हांव लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, म्हणजे खंय तरी तो आतां फक्त इतलें सांगपाचो उरला की देशाक स्वातंत्र्य आपल्या खातीर मेळ्ळें, कारण ताणें प्रधानमंत्री कॅन्डिडेटूय म्हणून सांगलो आपूण। तर हे सगळें सांगता आसतना म्हाका दिसता रमाकांत घलपान यूज ऑफ आर्टिकल 356 हाजेरूय आमकां एकदां सांगचें।